नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. प्रजासत्ताक दिसाची तुमकां सगळ्यांक हुनहुनीत परबी. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. उमेदवाराची वळेरी पळोवन भाजपा खातीर प्रचार करपाचो काय ना ते थारायतलो. श्रीपाद नायकान परत घेतली आक्रमक भूमिका. अजून आपणे मारते घेवंक ना हाचे भावून दिले संकेत. भारताचा 63वा प्रजासत्ताक दीस देशभर मनयलो व्हडा दबाज्यान. 20 वर्सांनी मुख्यमंत्र्यान केले ध्वजवंदन. भारताच्या महासत्तेच्या दिशेन वाटचालीत गोंयांनी जावचे वांटेकार, मुख्यमंत्र्यांचो उलो. बारावाल्याच्या संघटनेन घोषित केल्ल्या बार्रा बंद घोषणेक संमिश्र प्रतिसाद. बार्रकार म्हणटात 40 दीस बार्र बंद दवरप परवडना. शुक्रारा बसकेत घेतले ठोस निर्णय. अपघातात दोन्ही पाय खुलपात जाल्ल्या पर्येच्या तरणाट्याक भजनां दिली उर्बा. गजानन नायक शिकयता तरणाट्यांक भजनां. पळयात असाधारण रितीचेर दिवचलेच्यान रिपोर्ट. आणि खेळा मळार आय लिगात उमळशीक वाडोवपी मॅची. सर्त जिखपाक पेटल्यात 8 पंगड. भारताचो कोच सावियो मेदेरा आणि साळगांवकराचो कोच करीम बेंचरीफा म्हणटा भारतीय फुटबॉलाक लक्षण बऱ्याचें. आता खबर विस्तारान. श्रीपाद नायकाचे टेन्शन सोपून सोपना अशी भाजपाची परिस्थिती जाल्या. पक्षा खातीर प्रचार करपाचो काय ना हें आपणे थारायिल्लें ना. तिकेटी घोशीत करतकूच आपूण कितें तें पळयतलो अशें सांगून भावून आपणे अजून मारते घेवंक ना हाचे स्पश्ट संकेत दिल्यात. श्रीपाद भाजपा खातीर वावुरतलो असो विश्वास बुधवारा भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष लक्ष्मीकांत पार्सेकारान उक्तायिल्लो. उत्तर गोंयचे खासदार आनी परत थळावे राजकारणात येवपाक सोदपी भाजपाचे फुडारी श्रीपाद नायकान आपूण सोंपेपणी कोणाकच आपले राजकीय करियरा वांगडा खेळूंक दिवचो ना हाचे स्पश्ट संकेत दिल्यात. ते भाजपा खातीर प्रचार करतले काय कितें हे विचारले तेन्ना तांणी सांगले ते अशें. श्रीपाद भाऊ, पार्टीन पयलीं एकदा डिसिजन तुमकां कळयल्लें आहा. तुमी म्हणटा की तुमकां परवरीच्यान तिकेट दिवची ना. स्टील तुमी पार्टीच्या फायनल डिसिजनाक रावले? डिसिजन ऑलरेडी जाल्लें आसा. तें तुमकां आमी कन्वे केल्लें आसा. आतां तें डिसिजन फुडें व्हरपाचें काय परत रिओपन करपाचें तांचें म्हजें डिसिजन सोंपलें. म्हणजे हांव डिसिजनाक रावूं ना. लक्ष आयलें. फक्त हांवें तांचे कडेन मागिल्लें की हांवें गोंयांत रावूंक जायना. हें कित्याक लागून रावूंक जायना इतलेंच म्हाका सांगात. इतलेंच हांवें मागलां बस, आनी काय. तें एक्सप्लेनेशन तुमकां मेळ्ळें ना? अजून मेळूं ना. तें हांव कदाचित तांचे कडेन परत कितें विचारपाची ट्राय करता. तेंच फक्त. तुमी तें एक्सप्लेनेशन परत एकदा विचारतले? हय, जस्ट म्हाका कारण. एक्सप्लेनेशन न्ही. एक्सप्लेनेशन म्हणल्यार हांवूच जाता पार्टी सकयली. इट्स नॉट एक्सप्लेनेशन. कारण म्हाका मातशें कित्याक लागून नाका, वाय आय एम डिस्क्वॉलिफायड, कित्याक रावूंक शकना तेची कारण एक दिली न्ही जाल्यार मनाचें समाधान जातलें. तेणी न्हयकार दिता आसतना कांयच कारण ना सांगूं ना. आनी दुसरी गजाल, जर तुमकां तिकेट दिली ना जाल्यार भाजपाच्या येता ते निवडणुकांनी सक्रीय प्रचारात वांटो घेतले? हय, आतां पर्यंत इतले वर्सां मागीर मोर दॅन 30 years हातून भारतीय जनता पार्टीच्या कामान जे म्हाजी जबाबदारी म्हजे कडेन दिली ती आमी पुरी केल्ली आसा. आनी म्हणून इलेक्शन जें कितें जातलें फुडें, इलेक्शन खरो प्रचार इलेक्शनाचो 13 तारखेच्या नंतर जेन्ना कॅन्डिडेट फिक्स जातले, वयल्यान ताचें सिलेक्शन जातलें तेन्ना प्रचार सुरू जातलो. त्या वेळेचेर तो निर्णय हांव घेतलो. अजून निर्णय घेवंक ना. अजून वेळच येवं ना. वेळे पयलीं निर्णय कसो घेवपाचो? स्टील वेटिंग फॉर परफेक्ट आन्सर. हय. शेवटी हें सगळें करतना मनाचें समाधान जावंक जाय न्ही. म्हाका दिसता की हे कांयच कारण न दिना म्हजें खंय तरी म्हणजे हांव तृप्त ना तेच्या हातून. म्हणजे जें कितें उत्तर नाका म्हणलां तें कारण सांगिल्लें जाल्यार हांव समजून घेतलो आशिल्लो. बाबा ह्या कारणाक लागून ह्या पार्टीच्या फायद्याक लागून तुका सांगता तो फायदो कसो म्हाका सांगूंक जाय आशिल्लो. इतलोच म्हजे पक्ष नेतृत्वा कडेन इतलीच अपेक्षा आसा. सांगचें तेजें कारण. अशें श्रीपाद नायक जे अजून पक्ष श्रेष्ठी कडल्यान आपल्या परवरीच्यान निवडणूक लडोवपाची उतराची वाट पळयता वा ताका न्हयकार दिला तेजें कारण कितें हाची वाट पळयता. व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी वांगडा लौकीक शिलकार, प्रुडंट मिडिया खातीर. भारताचो 63वा प्रजासत्ताक दीस बेरेस्तारा राजधानी दिल्ली तसंच गोंयांत पणजे कांपाल परेड मैदानाचेर व्हडा दबाज्यान मनयलो. मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन तिरंगो हुबयलो. भारताक महासत्ता जावपा पासून कोणूच आडावंक शकना.
ह्या उदरगतीत गोंयान देशाबरोबर हातान हात घालून वांटेकार जावंक जाय असो उलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन पणजे सुवाळ्यात मारलो. 1991 हाचे पयलीं मुख्यमंत्री रवी नायकान प्रजासत्ताक दिसा ध्वजवंदन केल्लें. भारताचो 63वो प्रजासत्ताक दीस सुवाळो दिल्ली राजपथाचेर व्हडा दबाज्यान मनयलो. ह्या सुवाळ्याक राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील आनी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंगा बरोबर मुखेल सोयरी म्हण थायलंडाची प्रधानमंत्री इंगलूक सिनावात्रा आशिल्ली. राजपथाचेर जाल्ल्या परेडीत भारताची तीनय सुरक्षा दळांची शक्त दिसली. गोंय धरून वेगवेगळ्या राज्यांची कला आनी संस्कृती दाखोवपी चित्ररथांची मिरवणूकय जाली. गोंयांत पणजे कामपाल मैदानार प्रजासत्ताक दीस सुवाळो व्हडा दबाज्यान मनयलो. मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन तिरंगो हुबोवन दबाज्याक सुरवात केली. ह्या वेळार सभापती प्रतापसिंह राणे, येरादारी मंत्री सुदीन ढवळीकार, उपसभापती माविन गुदिनो, लोकसभेचो खासदार श्रीपाद नायक, राज्यसभेचो खासदार शांताराम नायक आनी हेर खात्यांतले सचिव आनी वरिष्ठ अधिकारी आशिल्ले. मुख्यमंत्र्यान गोंयकार कवी मनोहरराय सरदेसायांची कविता म्हणून दाखयली. पवित्र देशा, मंगल देशा, शूरवीरांच्या देशा, कोटी जनांची नामना घेवची, जय जय भारत देशा. भारत भूंयचो एकचार घडपाक ओपू आमचे प्राण, तिरंगी बावट्या हालता धोलता जनामनाची आशा. की भारतीयांनी सगळ्यांनी एकठांय येवन जर काम करत जाल्यार भारत सुपर पॉवर जावपा पासून फुडूच आडावपाक शकपाना ही आमकां सगळ्यांक खात्री आसा. हे स्वप्न साकार करपा खातीर आमी गोंयकार सुद्दां हातात हात घालून ह्या देशाच्या उन्नती खातीर वावुरपाक जाय, ते आमचे कर्तव्य जावन. मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन सलामी घेतली. त्या उपरांत कांय सांस्कृतीक कार्यावळी जाल्यो. ब्युरो बरोबर पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार रवींद्र दळवी. बारवाल्यांच्या संघटनेन घोशीत केल्ल्या बार्रा बंद घोशणेक बिरेस्तारा संमिश्र प्रतिसाद मेळ्ळो. सुमार 40 दीस बार्रा बंद दवरप परवडना, ताका लागून शुक्रारा जावपी बसकेंत कितें ते ठोस निर्णय घेतले अशें चडशे बार्राकार म्हणटात. कांय जाणांनी संघटनेन दिल्ले निर्देशाक मान दिवन बार्रा बंद दवरली, जाल्यार कांय जाणांनी उक्ते रावप पसंत केल्लें. संघटनेनय हो बंद सक्तीचो केल्लो नासलो, ताका लागून उद्योजकांनी आपल्याक परवडटा तसो निर्णय घेतलो. अबकारी खातें वेंचणुकेचे निमित्त घेवन सतावणूक करता म्हूण बार्रा बंद दवरून ताचो निशेध करचो असो उलो संघटनेन बुधवारा सांजे मारिल्लो. मात ह्यो गजाली व्हडल्या होलसेलरांक परवडटात, आमचे सारक्या बारीक सारीक बार्रावाल्यांक न्हय अशें कांय लोकांनी उलोवन दाखयलें. मात संघटनेचे अध्यक्ष दत्तप्रसाद नायकाच्या मतान सध्या चल्ल्या त्या सतावणुकेक लागून धंदो करपच शक्य ना. This is not done. So, we are, and another thing we are telling you, this is not a protest or it is not a, आमी कितें बंद करून कितें, we are not trying to prove anything. It is just that आमकां to carry on with the trade, we are finding it very difficult. So we have shut down. Major wholesalers in Panjim, Mapsa, Kalangut have shut down today, and we are not forcing anyone to shut down. कोणाक तर दिसता की आपण सारको चलोवंक शकता, he can face the excise, he can face the police and all other departments who are coming in along with the flying squad. ताणें ओपन दवरचें. We are absolutely not forcing anybody. हे विशयाचेर सविस्तर भासाभास करपा खातीर तांणी राज्यभरांतल्या बार मालकांची बसका आपयल्या.
सध्या हे संघटनेचे सुमार 150 सदस्य आसात. मात त्याचे परस चड बारधनी हे बसकेक येवपाक शकतात अशी आस्त संघटनेक आसा. पणजेच्यान आमचो खबराकार जेसन सुवारीस आणि चलचित्र खबराकार ओमकार फळारी. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.